नमस्कार. आमच्या वांगडा आतां आसा म्हापशेचे उमेदवार TMC काँग्रेसीचे तारक आरोलकर. यांचे प्रचार कसो कितें जाला तो हेंच्या बद्दल जाणून घेवया. नमस्कार तारक आरोलकर. नमस्कार. आतां तुमचो प्रचार खंय मेरेन पावला, कसो कितें हें जाला? प्रचार आमचो ऑलरेडी डोर टू डोर सोंपलेलो आसा आनी आमचे कॉर्नर मिटिंगी चालू आहा. बारीकशे कोपरा बैठकी म्हणटात, सगळ्यांक मेळप चालू आसा. तेंचे विचार आयकता हांव, म्हाजेय विचार तांकां सांगता आनी बऱ्यापैकी आमचे कम्युनिकेशन लोकां मदीं चालू आहा. लोकांचो बरो रिस्पॉन्स आसा आनी वयता थंय एक उमेदीचें वातावरण आहा. कित्याक एक ह्या फावटी म्हापशाक बरो शिकलेलो कॅन्डिडेट आसा आनी लोक म्हाका वेलकम करतात. कित्याक जर पयलें तुमी म्हापशान गेले 20 ते 25 वर्सां कांयच डेवलपमेंट जावंक ना आनी एक विजनलेस आमदार जावन गेले म्हापशान. त्या खातीर बरे एक लोकांचें एक्सपेक्टेशन आसा ह्या फावटी ह्या इलेक्शनाक एक बऱ्या कॅन्डिडेटाक निवडून दिवपाचें अशें लोकांनी ऑलरेडी ठरयलेलें आहा. आनी येता ते 14 तारखेक म्हाका मातूय डावट ना कितें TMCच्या 2 फुलाचेर वोट पडटले आनी हांव निवडून येतलो. फुडली तुमची वाटचाल कशी आसतली उदरगतीचे प्रमाणे? प्रायोरिटीचेर म्हाजे इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर दितलो भर. जशी जी सिवरेज लायन आसा आमची सारकी रस्त्या वयल्यान सिवरेज वेस्ट वॉटर व्हांवता तेजेर पयलीं आसतले आनी मागीर आमचे गार्बेजाचो इश्यू म्हापसान व्हडलो आहा. तेज्या भायर आमचे मार्केट एक्सपान्शनाचें आसतलें. एक मार्केटाक एक फेस दिवपाचें, एक बरी फेस दिवपाची जेणे करून जे म्हापसा आमचे कमर्शियल हब आसलेले ते परत तेजी ती आयडेंटिटी मेळोवन दिवपाचे अशें हेजेर भर आसतली. मागीर तेज्या भायर आमचे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जे आसात जशे रविंद्र भवन, बस स्टँड, मागीर चिल्ड्रन पार्क, सिनियर सिटीजनां खातीर जॉगर्स पार्क, हे अशे जे बेजीक्स थिंग्स जे 25 वर्सां जावंक नात तेजेरूय भर आसतली म्हाजी. पळोवंक गेलें ना, कुचेली ह्या गांवांत एक झर आसलेली ती आतां सारकें वायट परिस्थिती ना आनी एक पेड्यानूच अशी आहा. ही झर परत रिकन्स्ट्रक्ट करपाक कितके दिसान करतले? पेड्यांतली झर म्हणजे म्हाजी ती ल्हानपणाची, कित्याक हांव पेड्यानूच रावता. ती झर रिकन्स्ट्रक्ट करपाची आहा ती प्रिजर्व करूंक जाय. एक्चुली जी कुचेलीची झर आसा ती प्रिजर्व करपाची गरज आसा जेणे करून आमकां जी नॅचरल स्प्रींग आहा त्यो फ्युचर जनरेशना खातीर पळोवंक मेळोंक जाय आनी तेजे यूज जावंक जाय तशें. पळोवंक गेलें ना, सरकारच्या खूब तेजेर नजर बीन ना, लक्ष ना, म्हणून ते सारकें वायट परिस्थितीन जाले. सरकारान ह्या 10 वर्सां कोणाचेरूच लक्ष दवरूंक ना. स्प्रींग सोड, नॅचरल आमचे ज्यो ब्युटीज आसा ते तेंचेरूय पळोवंक ना. जे आमचे फोर्ट्स आहा गोंयान ते पळोवंक ना. म्हणजे खंयसरूच आमचे सरकाराचें लक्ष ना. सरकाराचें लक्ष फक्त खंय आमदार फुटपाचो आसा, खंयचो फुट्टलो आनी आपलें सरकार कशें उरतलें आनी आमी पावरान कशें उरतले हेजेरूच फोकस केल्लेले आहा. आमचे यूथ बेकार आहा तेजेर सरकाराचें फोकस ना. आमच्या गोंयान एक रेवेन्यू जनरेटेड इंडस्ट्री हाडपाक जाय तेजेरूय सरकाराचें फोकस ना. असो सरकार फक्त कितें आहा हांगासर एक म्हणजे लोकांक दाखयता पिक्चर कितें आपूण अशें काम करता, लोकां खातीर करता, पूण तशें कांयच ना. प्रॅक्टिकली तशें कांयच पळोवंक मेळना आमकां. पूण कला भवनां इतकी वर्सां जालीं पेंडींग आहा, हेजेर तुमी कितें म्हणटा? कला भवन एक स्वप्नच आसा म्हापशेकारांचें. कित्याक एवरी टायम ते स्वप्न दाखयतात. जे आमदार जाल्लेले आहात ते एवरी टायम स्वप्न दाखयता म्हणून ते एक स्वप्नच कशें. पूण ह्या फावटी ना. ह्या फावटी जर म्हाका लोक आशिर्वाद दिता आनी निवडून येता तर ह्याच म्हाज्या टर्मान हे कला भवन एक बऱ्यापैकी पळोवंक मेळटलें. आतां पळोवंक गेलें ना, म्हापशा मार्केट आहा, फ्रायडे मार्केट हे फेमस आहा आनी देशी विदेशी पर्यटक हांगा मुद्दम भेट दिता आमच्या फ्लावर मार्केटाक. तेजी पळयत ना आतां वायट परिस्थिती आहा. ते सारकें करपाक तुमी केन्ना कितें कशें करता? तशें तुमकां सांगलें पळय, आमचे फ्रायडेज मार्केट अशें फेमस आसातूच. वर्ल्ड वायड फ्रायडे मार्केट आमचे म्हापशाचें फेमस आसा. पूण म्हाका जाय एवरी डे आमचें मार्केट अशेंच चलोंक जाय. जशें आमचें एका दिसाचें फ्रायडे मार्केट कशें चलता तशेंच 8 दीस चलोंक जाय. जे विकान जितके दीस आहा पळय सोमार ते आयतार पेरेनूय चलोंक जाय. अशें तरेचें मार्केटाचें म्हाजें सपन आहा. मार्केट अशें म्हणजे फुलाचें मार्केट एक बऱ्यापैकी तेजी बिल्डींग आतां मोडलेली आहा ती एक रिकन्स्ट्रक्ट करपाची आनी बऱ्यापैकी तेतून
प्रोविजन करपाचें जेणे करून आमचे फुलकार आहात आमचे पारंपारीक जे वेंडर्स आसात तांकां थंयसर बरे जागा दिवन तांकां बऱ्या पैकी तेंचें गिरायक जावचें अशे तरेन तो फुलाचें मार्केट आसतलें आनी ओवरऑल मार्केट एक म्हाज्या हितून हें आहा एक कपड्या खातीर एक मार्केट बरें कित्याक आमचे जे लोक गोंयचे लोक आसात भायर बेळगांव कोल्हापूर नाल्यार मुंबय बी वयता कपडे घेवपाक ते तांकां तांच्या खातीर एक बरेंशें हांगा म्हापशानूच एक कपड्याचें मार्केट जेणे करून हांगासरूच सगळे गिरायक जावपाचें आनी आमचे गोंयकार आनी आमच्या म्हापशेकारांकूच हांगासर फायदो जावचो तेजो. पळोवंक गेलें ना तुमची आनी कोणाची टफ फायट जातली ह्या इलेक्शनाक? सद्या म्हाका तर दिसना कॉम्पिटिशनाक कोण आसा कसो म्हणजे फायटेक एक अशें दिसता कितें मातशी काँग्रेस खंय तरी मातशी लागीं येवं शकता म्हज्या आनीक तशें कांय दिसना. बी जे पीचो जो कॅन्डिडेट आहा पळय तो एज अ कॅन्डिडेट लोकांनी ताका नाकारलेलो आसा आनी म्हाका दिसना तो 5000 पासून क्रॉस करतलो कसो. पळोवंक गेलें ना तुमचे दोनूय वॉर्ड आसा ते हल्दोना कॉन्स्टिट्युन्सीन पडटा आनी तुमी म्हापशा उमेदवाराक रावला कशें कितें पळयता? पळय हांव बॉर्न एंड बॉट अप इन म्हापसा. आमचे जे वॉर्ड आसा ते म्हापसा हार्ट ऑफ द सिटीन आसा. शेटेवाडो जो म्हाजो वॉर्ड आसा आनी हांगासरूच हांव हांगाच बॉर्न जाला हांगाच स्कुलींग जाला कॉलेजूय हांगाच जाल्लें आहा सगळे बिजनसूय हांगाच आसा. थोड्या पॉलिटिशियनांनी आपल्या स्वार्था खातीर आमचे दोनूय वॉर्ड हल्दोनान घातलेले पूण तेजो फरक म्हाका हांगासर पडचो ना. भलेही आमचे हे हल्दोनान वॉर्ड पडलो तरी हांव म्हापशानूच सगळे आमचे जे कर्मभुमी आनी जल्मभुमी म्हापशांत आहा. म्हापशान म्हाका वळख करपाची गरज ना. जसो हांव गेला पयल्या दिसा पासून म्हाका लोकांनी वेलकम केला आनी आयज पर्यंत लोक एप्रिशिएट करता म्हाजी जी हार्डवर्क आनी एफर्ट घेतला हांवें ओवर दीस पिरियड जे 14-15 दीस म्हाका मेळ्ळे तितून जो एफर्ट पयला लोक एप्रिशिएट करतात आनी एक बऱ्या हितून पळयता कितें ह्या फावटी म्हापशान चेंज पळोवंक मेळटली म्हणून. आतां तुमचे कार्यकर्ते आनी सगळे जाणी बरो प्रचार केल्लो आहा आनी 2 दिसान सोंपता सो आतां फुडली तुमची वाटचाल कशी आसतली? हांव आसा तो टोटल आतां कार्यकर्त्यांचेर आसा. जे कार्यकर्ते आहात तेच म्हाजे सगळे आहा म्हणजे तेंच्यांनी अशें डिसायड केलां ते अशें काम करतात तेच स्वता कॅन्डिडेट अशें तेंचे घरान प्रचार चालू आहा. म्हाका अशें खंयच दिसना कितें हांव म्हाजे कार्यकर्ते अशे ओगी बसल्यात अशे एकान एक जे कार्यकर्ते आनी म्हाजे वेल विशर आसात ते सगळे आपूण दीस रात काम करीत आसात आनी सगळ्या लोकां मदीं पावयतात म्हाजी मॅसेज आनी जे येणाऱ्या दिसान तेंचे जो एफर्ट आहा तेजें श्रेय मेळटलें आनी पळोवंक मेळटलें कितें तेंचो कॅन्डिडेट जेंच्यांनी जितकी मेहनत घेतल्या ती मेहनत तेंची सफल जाल्लेली आहा आनी तेंचोच कॅन्डिडेट जिखलेलो आसा. आतां एक लास्ट तुमकां क्वेश्चन कितें आतां बरी उदरगत करपा आनी बरें कितें प्रोजेक्ट तुमी हाडटले म्हणजे आतां पळोवंक गेलें टीव्ही इंडस्ट्री आसा सो तशें आनी कितें बरें प्रोजेक्ट हाडटले? आमची थिवी इंडस्ट्री एक म्हापशान लागता आनी एक म्हापसा इंडस्ट्री आहा ती म्हापसा इंडस्ट्री आहा ताका रिफअप करपाची गरज आहा कित्याक चडशे युनिट्स आहात ते बंद पडलेले आहात. ते युनिट्स बंद पडलेले आहात ते चालू करपाची गरज आहा जेणे करून आमकां एम्प्लॉयमेंट जनरेट जावंक शकता. हांगासर खुबशे युनिट आहात तेजेर म्हाजो फोकस आसतलो. एक तर ते आनी जर भितून इंडस्ट्रीन थोडो जागो आहा जाल्यार आनीक बरे पैकी मॅन्युफॅक्चरींग युनीट हाडपाचें आनी तशेंच थिवीन पासून एक बरें मॅन्युफॅक्चरींग युनीट हाडपाचें जेणे करून आमचो यूथ जो बेकार आसा जे खूब ओवर 20-25 वर्सां आमची बेकारी फेस करता आमचे म्हापशेकार तांकां एक बऱ्या पैकी थंयसर जॉब मेळूंक शकता. अशें गोंयान म्हापशान पळोवंक गेल्यार ब्युटिफिकेशन बरें करपा खातीर तुमी कितें करतले? इन्फ्रास्ट्रक्चर वायज आसात. म्हाका ओवरऑल म्हापसाचे डेवलपमेंट करपाचें आहा. म्हापसा ब्युटिफाय करपाचें आहा. म्हापसा अपलिफ्ट करपाची गरज आसा जेणे करून म्हापसा एक आदर्श आनी स्मार्ट सिटी कशी एक म्हाका मोल्ड दिवपाचो आहा म्हापसाक तेजेर म्हाजो फोकस आसतलो. म्हापसाचें ओवरऑल डेवलपमेंट ह्युमन एज वेल एज इन्फ्रास्ट्रक्चर वायज आनी म्हापसाचें जें ब्युटिफिकेशन आहा तेजेर तर काम करूंकूच जाय कित्याक म्हापसा आमची बार्देसाची एक मेन सिटी आसा. त्या खातीर जे कनेक्शन आसा जे महाराष्ट्रासान पासून येता जाल्यार म्हापसा एक मेळटा सेंटर पॉयंट कसो कर्नाटकासून येता जाल्यार म्हापसा एक सेंटर पॉयंट कसो हो सेंटर पॉयंट म्हाका एक बऱ्या पैकी डेवलप करपाचो आहा. आतां पळयत नाल्यार कितें कला हितून लोकांचे सारकें हें जायना कलेक वावर दिवपा खातीर तुमी कितें करतले? पळय कलाकारां खातीर म्हाजें पयलीं पासून प्रोत्साहन चालूच आसता. तांकां कितें जाय तें हांव दीत आसता
कलाकारां खातीर म्हापशान गरज आसा एक बऱ्यापैकी कला भवन. तेजी एक सपनां जी दाखयलेली पळय पयलीं खुबशी, ती सपनां हांव पूर्ण करतलो एक बऱ्यापैकी सगळे साधन सुविधा आसलेले कला भवन करून. तर हे आसलेले आमच्या वांगडा तारा कारोलकर म्हापशेचे